जी कंप्लेंट केले आणि रजिस्टर बीन झाले कितें आसा हें सगळं पॉलिटिकल ड्रामा आसा काय तुका खंय तरी एक आवाज जो आसा तो बंद करपाचें सगळें षडयंत्र चल्लां? पळय कशें आसा जाणा, थोड्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो गोश्टी आमगेलो कॉन्स्टिट्यूशन, आमगेलो कायदो जावं आमगेलो सरकार जावं आमगेली सिस्टम आमकां करपा अलाव करना. पूण म्हागेलें अशें मानप आसा की जर त्यो गोश्टी समाजा खातीर बऱ्यो आसल्यो जाल्यार त्यो गोश्टी हांव करतां. हेजी पयलींय केले हांवें, आतांय करतां आनी हेजे मुखार हांव करत रावतलो. कित्याक म्हाका म्हागेले जे कुडचडकार आसा ना जाल्यार आख्खी आमगेली जी सोसायटी आसा ती खंयच्या कायद्याच्या वयर आसा. सो आज हांव मुखार चल्लेलो कोणा तरी एक जस्टीस दिवपा लागून, ताका लागून एक बारीकशी येदीशी केस केली म्हाजेर. फरक पडना म्हाका, कळ्ळें न्ही. मेन आतां म्हजें त्या भुरग्याक तेजी जी फॅमिली आसा ताका जस्टीस दिवपाचें मेन. आनी ह्या केसी जर उलोवपा जालें, इवन जे पुलीस पसून म्हजे वयच्यान आशिल्ले पुलिसांचो 1% पसून हातूंत भितर हांव ब्लेम करना. कित्याक लागून म्हाका पुलीस स्टेशना भितरल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की तांकां खंयच्यान तरी वेल्यान प्रेशर आयलो आनी तांकां ही FIR एज सून एज पॉसिबल करपा लायली. करपा लावन दुसरें म्हळ्यार एक्चुली प्लॅन दुसरो आशिल्लो, तांचो फेल जालो कित्याक ती सेक्शन तांकां लावपा मेळूना. पूण हितून 1% पसून पुलिसाचो कांयच हें ना. म्हळ्यार आय डोंट ब्लेम पुलीस एट ऑल. कित्याक लागून समज जर तेंच्यांनी म्हाजेर कारवाय करूं नाशिल्ली जाल्यार फाल्यां लोक तांकांय ब्लेम करता आशिल्ले, कोण ओपोजीट बी आसा ते. सो पुलिसांक हांव कांय ब्लेम करना. हातूंत भितर दीस इज ऑल पॉलिटिकल गेम. कोण तरी खंय तरी आवाज दामपा सोदता, पूण तो आवाज दामपा न्ही. आतां तूं इतले एक भुरग्याचो जीव गेलो आनी तेजे खातीर तुवें आवाज केलो, अशें कितें आसा जाता की आयज तुका कंप्लेंट केली म्हणून तूं बंद रावतलो काय अशें केन्ना अन्याय जाता तेन्ना आवाज करीत रावतलो? ना ना ना, बंद कसो रावतलो? बंद रावना. ते कशें आसता, ते लोखंड एक तलवार उज्या घालता पळय तेन्ना ते आनी कडक जाता. आतां म्हाका मातशी उज्या भितर घालून भायर काडली हांव आनी कडक जातलो. आनी हाजे मुखार समज कुडचड्यार कोणीय जर मनीस, समज आमचो कुडचडकार जावं भायलो कोणीय जर मनीस खंयच्याय गव्हर्मेंटाल्या एडमिनिस्ट्रेशना मिस्टेकी लागून जर इंजर्ड जालो ना जाल्यार एक्सपायर जालो, हाजी मुखार हांव तांडव घालतलो. काल हांवें जें केलां न्ही तें कांयच करूं ना. पूण हाजे मुखार जर आमचो कोणूय भुरगो ना जाल्यार जाणटो ना जाल्यार बायल ना जाल्यार कोणीय चली समज कसलोय अत्याचार जालो ना जाल्यार तांकां कितेंय त्रास जाले, हाजे मुखार हांव तांडव घालतलो. हांव कोणा उगी रावचो ना. म्हाका देवान एक मिस्टेक केली. म्हाका जेन्ना जल्मा घातलो न्ही म्हाका देवान भंय म्हणटा दाखोवना. भंय म्हणटा म्हजे भितर ना. आनी कोणाकय समज जर दिसता जाल्यार असली केसी घालून हांव भितरो बी म्हणून, ना बाबा तुमी रॉंग, यू आर जस्ट मॅसिंग अराउंड विथ द रॉंग पर्सन ऑल टुगेदर, इतलेंच हांव म्हणपाक सोदतां. आतां आमी सकाळीं आयकलां की हजारभर यूथ जे आसले ते पोल्युशन येवपा आहले. तुवें कित्याक सांगलें तांकां येनाका म्हणून हांगा? हजार न्ही, हजाराच्या वयर लोक येवपा आशिल्ले. ते जाले कितें, आमकां पुलीस स्टेशना भितरल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की समज जर हांगा जर लोक येवन जर कितेंय गडबड जाली जाल्यार ते आमकां अनलॉफूल एसेंब्ली आनी ते रायट्स म्हणून सेक्शना लावन एक्चुली प्लॅन आशिल्लो म्हाका रातचो भितर दवरपाचो आज आनी फाल्यां. सो तो प्लॅन म्हाका पयलीं कळ्ळो म्हणून हांवें भुरग्यांक सगळ्या पर्सनली मेळून फोन करून सांगलें की हांगा बाबा कोण येनाका म्हणून. कित्याक तो दुसरो एक कितें तरी टर्न जाता आशिल्लो, कित्याक भुरग्यां मदीं खूब राग आशिल्लो, संताप आशिल्लो. सो तें जावपा नाका म्हणून हांवें त्या भुरग्यांक सांगलें बाबा कोण येनाका म्हणून. दत्तराजाची भुमिका मुखाली कशी आसतली? भुमिका कांय ना, भुमिका चिंतूना हांवें कांय. बट कितें समज जर अन्याय जालो जाल्यार हांव आसतलो. समज जर सगळें सारकें आसा जाल्यार हांव सुसेगाद म्हजो काम धंदो घेवन घरा कडेन बसतलो, आनी कांय ना. तूं क्वेश्चन विचारता कळ्ळें म्हाका. म्हळ्यार पॉलिटिकली जर विचारता तूं न्ही जाल्यार आजुनी तरी पॉलिटिक्सां बी येवपाचें हांवें कांय चिंतूना. समज जर हांच्यांनी जर समज जर सगळें हे पॉलिटिशियन जे आसा हांच्यांनी जर सगळ्यो वस्तू जर बरे भशेन जाग्यार घातल्यो जाल्यार म्हाका पॉलिटिक्सां येवपाचो कांयच इंट्रस्ट ना. म्हजी लायफ बरी चल्ल्या, सामकी सुशेगाद चल्ल्या. पूण हांच्यांनी जर ह्यो वस्तू जाग्यार घालूना जाल्यार मागीर चिंतपा पडटलें म्हाका कितें तरी. पूण इतले बेगीन तरी कांय ना. लायफ सुसेगाद आसा, बरी लायफ आसा. फक्त सगळे लोक बरे भशेन रावचे इतलेंच, आनी म्हजें कांय म्हणणें ना. जाता कुडचडेची वाटचाल आसा पळय, आतां सद्या तुमी पळयतात तुमकां रस्ते देवपा पडटा, कशी पद्दतीन चल्लेली आसा? कुडचड्याची वाटचाल ह्या लास्ट 5-6 वर्सान जे आमचे कुडचड्याचें हांव पळय म्हजें भुरगेपण 5वेच्यान हांव कुडचड्यार आसा. म्हजें एज्युकेशन जालें काकोडकारान, म्हजी हायर सेकंडरी जाली सिटियानान. सो हांव कुडचड्यारच आसा. ही जी 5-6 वर्सां लास्ट आमी पळयल्या कुडचड्याचो सोशल जो फॅब्रीक आसा तो फुल्ली डिस्टर्ब जाला. एक म्हळ्यार कुडचड्यार एक भयाचें वातावरण आसा. आमी जर बाजारांत जर बाजारकारांक फुड्यान गेले न्ही, एक बाजारकार तुका बरो हॅपीसो दिसना. सगळ्याच्या तकलेर स्ट्रेस आसा, बाबा फाल्यां कितें जातलें म्हणटा तें. सो एक आमचे कुडचडे जें हांवें पयलीं पळयल्लें बरें मन मेळावे लोक आशिल्ले, हांगा पॉलिटिक्स चलनालें, कांय चलनालें. पूण आज जर पळयलें कुडचडें न्ही एक भया वातावरण निर्माण जालां आनी हें आमच्या समाजा खातीर सामकें हानिकारक आसा. हे लोक कोणा भिता, हे लोक कितें आपलो आवाज काडना. सो तो एक प्रश्न पडटा. प्रत्येक दत्तराजान आवाज काडून कितें तरी प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो जायना. प्रत्येक मनशान आपल्या शेजाऱ्याक ना जाल्यार आपल्या घराक ना जाल्यार आपले खंय सोसायटी भितर जर इनजस्टीस कोणाचेय जाता जाल्यार ताजे मुखार जेन्ना उबी रावतले
तेन्नाच हो समाज बरो जातलो अशें म्हाका दिसता. आनी प्रत्येकानी एक दुसऱ्याक हेल्प करून, ना की हेट्रेड, शेजाऱ्याचेर हेट्रेड, हाजेर हेट्रेड, ताजेर हेट्रेड अशें दवरून आमचो समाज केन्ना वयर पावपाक शकना. सगळे आमी जर एक जावन जर रावले जाल्यार हे पॉलिटिशियन कितलीय फुटाफुटी करूं कांयच करपाक जावपाना. सो आमी सगळ्यांनी एक रावन हे कुडचडे आसा ते मुखार व्हरपाचें अशेंच म्हाका दिसता. दत्तराजा उलो मारलो कोणी जर जाल्यार दत्तराज कुडचडे खातीर कसो आसतलो? अरे एनी टायम म्हाका फोन करा तुमी, कोणीय फोन करा, रातची 12-1 कसलें काम सांगा हांव येता. हे आतांच न्ही, पयलींच्यान कितें आमच्या गांवां हॉस्पिटलांत वचून विचारा तुमी, केन्नाय कोणालोय बाबड्यालो कितें प्रॉब्लेम जालो, इवन कोणाली 2 घरा कडेन पसून डिस्प्यूट जाली, पुलीस स्टेशनार वचच्या पयलीं लोक आमगेर येता. सो म्हजो बाबा म्हाका घेवन वता, नाजाल्यार हांव पर्सनली वता आनी तांचे डिस्प्यूट कितें आसा तें आमी सॉल्व करता. सो आतां हें मातशें व्हडलें जालां. सो कुडचडेकारां फाल्यां जर कितेंय जर प्रॉब्लेम जालो, कसलोय प्रॉब्लेम जालो, हांव तो म्हजो प्रॉब्लेम पर्सनल म्हणून घेवन तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक ट्राय बी करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.